सायबा कोणाशी म्हण आमी वेतल्या भाव भयणीनो, आयचो आयतार आमचे मुखार जशें सुरवातेक म्हणलां विचून काडप दवरता, चॉयस, रायट टू चॉयस. आनी आयची तिनूय वाचपां आमचे मुखार 3 तरेचे चॉयस दवरता. एक चॉयस, एक विचून काडप देवा वाटेन, खंयचो देव तुका जाय तें विचून काड, पयलें वाचप ताचेर उलयता. दुसरें विचून काडप घोराब्याचें, एक चेडो एक चेडूं एकामेकाक विचून काडटात घोव आनी बायल जावपाक आनी घोराबो घडून हाडटात. आयचें दुसरें वाचप भाग्यून पावलो एफेजकारांक चीट बरोवन हें सांगता. तिसरो आमचो चॉयस फुडारी विचून काडप. आमचो फुडारी कोण जातलो, कसलो फुडारी आमकां जाय. आयचें शुभ वर्तमान हाचेर नदर घालूंक आमकां आदार करता. तर नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमचो देव. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जोशुएच्या पुस्तकान जोशुआ आपले निमाणे दीस जेन्ना आयले, जोशुआ मोइसेसा फाटल्यान आयिल्लो आनी जोशुआन इज्रायल परजेन आनीक जायते जाणांक विचून काडलेले. तांकां आमच्यान वडील म्हणूंक येतात, तांकां आमच्यान फुडारी म्हणूंक येतात, प्रवादी मागीर येतले. जाल्यार लोकां बरोबर हांकां सगल्यांक तो आपयता आनी ताचो प्रश्न विचून काडात, मेक अ चॉयस. हें म्हणपाक कारण आसलें. जेन्ना हे इज्रायलीत ह्या नव्या जाग्यार पावले, आमोनीत आनी हे दुसरे तरेचे लोक थंयसर आसलेले, तांचे मदें मिसळ जावपाक लागले. न्हयच फकत जुदेव कुशीन, पूण जुदेव लोक दुसऱ्या लोकां मदें मिसळ जावंक लागलो, लग्नां जावंक लागलीं. आनी अशें जाता तेन्ना जे आमोनीत आनी थंयचे दुसरे लोक जे आसात तांकां देव म्हूण मानताले, तांकां ह्या जुदेव लोकांतले थोडे जाण देव म्हूण मानूंक लागले. थोड्यांचो बाल देव आजून पासून आसलेलो, जाका एके भाशेन मोइजेस वयर दोंगरार धांवन देंवलेलो आनी लोकांन तो पाडकुलो केल्लो, ताकाय थोडे जाण परतून परतून ताचेशी वेताले. ताचेशी म्हणजे ह्या देवान आमकां सोडयल्ल्या भाशेन. आनी अशें घडटालें भोव करून जेन्ना तांच्या जिवितान आडखडी येताल्यो, तांच्या जिवितान त्रास येताले, वो थोडीं जाणां जांच्या जिवितान बरेपण आयिल्लें, प्रॉस्पेरिटी आयिल्ली, खऱ्या जिव्या देवाचेर विस्वास दवरचे सुवातेर आपणाकूच तांणी देव करून घेतलेलो आनी देखूनच तांणी आपले देव केल्ले. आनी असल्या वेळार जोशुआ हो प्रश्न विचून काडपाचो प्रश्न तांचे मुखार दवरता. विचून काडप केन्ना? फाल्यां परवां आनी मागीर न्हय, आयजूच विचून काडात. तुमी खंयच्या देवाची सेवा करतात, खंयचे वाटेन तुमी आसात. आनी तें सांगचे पयलीं, दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं जोशुआ आपूण पयलीं विचून काडटा. हांव आनी म्हजो घोराबो जाल्यार इज्रायलाच्या खऱ्या जिव्या देवाक भजतले हांव. एज फॉर मी एंड माय हावज वी वील सर्व द लॉर्ड. पोरजेचोय जबाब आमी आयकला, खंयचो देव तांकां जाय. आनी हे पोरजेन जोशुएक खेरीत भाशेन जबाब दिलो, आमच्या मनांतूच ना दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचून. कित्याक दुसरे देव म्हणटात तेन्ना एकूच देव आसा अशें म्हणून जे देव स्वत मानताले. म्हणटच तांणी आपणाचेच देव जरी तर केल्यात जाल्यार ते आपले आपणाक जाय देखून आपूण देव जावपाक. आनी असल्या वेळार पोरजेचो जबाब आमच्या मनांतूच ना दुसऱ्या देवांची पुजा करपाक व दुसऱ्या देवांक आमी भजपाक. आनी ताचें कारणूय तांणी सांगलें. कारण सांगलें तें एकदम बरें. आमी जेन्ना इजिप्तान आसलीं ताणें आमकां त्या गुलामपणांतलीं भायर काडल्यात आनी गुलामपणांतलीं भायर काडून 40 वर्सां ओरोण्यांतल्यान सान भोंवून भोंवून आमकां साल्वार करून हाडल्यात, आमकां माना दिवन पोसल्यात, वेळा वेळार आमकां सगळें दिलां. जेन्ना दुसरे लोक आमचेर आड झुजताले ते आमच्याहून सुबेज व आमच्याहून चड बळिश्ट पासून आसलेले, असल्याय वेळार ह्या देवान आमकां जैत दिलां. ह्या पासत आमकां कारण आसा. आमी ह्याच देवाक स्वत मानता, ह्याच देवाक आमी बसतले, ताचीच आमी सेवा करतले. विचून काडलें पोरजेन. भाव भयणीनो, हे विचून काडलेली परजा आपले वेंचणुकेक कितली थीर घोटरावली तो दुसरो प्रश्न. असोक्ताय मनशांक आसा भोव करून परतून परतून आमकां ह्यो ताळण्यो येतात, परतून परतून देंवचार आमच्या मतीन घालता.
आनीक आमकांच एके भशेन आमकां देव करून दाखयता. आयज आमी जण एकलो कितें विचून काडटा? खंय आसा आयज आमचो देव? खरो जिवो देव आमकां भोव पवित्र संस्कारान भेटता. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे बराबर आसा असली भासावणी आमचे पासत करून ह्या मिसाचे भेटेन खरेपणी जिवो जेजू हाजीर जाता. ह्या देवाचेर आमी सोत मानता काय? आनी जरी तर आमी म्हणटा ह्या इस्रायलितां भशेन ओय आमच्या मनान दुसऱ्या देवाचें केन्नाच ना, जाल्यार ताचें उतर आयकप एकदम बरें, एकदम गरजेचें. त्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत जिवंक आनी आमचें जिवीत नवसरूंक. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ताचेर धरून आमी आमचें मन बदलिना जावंक, आमी धडवडना जावंक. आमी धडवडलेलीं देवा वाटेन दिसती पडटात भोव करून जेन्ना आमकां पदवी जाय, जेन्ना आमकां दुसऱ्यांचेर वायट करपाक जाय. थोडीं जाणां दुसऱ्यांचेर मॅजीक करपाक वयतात. गाडी म्हणलेले आसात वा आनीक दुसरे देव आसात तांचेशी धांवतात. कित्याक? शेजाऱ्याक वायट करपाक जाय. जायतीं जाणां पदवी जाय देखून दुसऱ्या देवाशी धांवतात. आमचो देव कित्याक उपकारो ना अशें दिसता, कित्याक तो आमकां चुकीचें आसा तें करूंक दिना आनी चुकीची पदवी धरून रावूंक दिना. देखून दुसरे देव म्हणलेले आसात तांचेशी भोव करून आतां एलिसांवां जेन्ना कॉमेस जातलीं तेन्ना जायते जाण धांवतले. वेगवेगळे जे देव आसात, वेगवेगळे जागे आसात ते आयज देव जाल्ले आसात. वो वेगवेगळीं देवळां आसात, वो वेगवेगळे आनीकूय कसलेय जागे थंयसर धांवपाचे आसात. देव भायल्यान एक भितरल्यान दुसरो जायते पावटी अशें जाल्लें आसा. आमच्या देवाच्यान जायना आनी म्हज्यानूय रावपाक जायना. म्हाका कशेय भाशेन पदवी जाय. हें जालें भावा भयणीनो देवा वाटेन. आमचो दुसरो चॉयस दुसऱ्या वाचपान आयज आमी आयकलां, एक चेडूं एक चेडो एकामेकाक विचून काडटा एक घोराबो घडूंक, घोव आनी बायल जावं. आनी घोव आनी बायल जेन्ना जाता तेन्ना घोराबो सुरू जाता. जाल्यार हो चॉयस कशे भाशेन आनी तो केल्या उपरांत कितें? आयज लग्न जाल्लीं जायतीं जाणां आसात, लग्न जावपाचीं जायतीं आसात. लग्न जावचे आदीं जेन्ना एकामेकाची माहिती काडटात, भोव करून दुसऱ्यां लागीं विचारतात, घोराब्यां लागीं विचारतात, रेफरन्सीस आसात तांचे लागीं विचारतात, माहिती काडटात. थोडीं जाणां आपली माहिती लिपोवन दवरतात, सांगना सारकें. थोडी पावटी ही माहिती काजार जाल्या उपरांत दिसती पडटा. आनी मागीर जायतीं जाणां म्हणटा आमकां खबरूच नासली, तो असलो म्हण तें असलें म्हण, आमकां सारकें सांगूंक नासलें, तो खंय काम करता सांगूंक नासलें, ताचो पागार इतलो आहा म्हूण सांगलेलो, ओ तें इतलें शिकलां म्हूण सांगलेलें. मागीर केस्तांवां जातात. कित्याक? माहिती सारकी काडी नासतना, खबर नासतना मानून घेतला. बस येयली मारली उडी ते भाशेन जाला. ती बस खंय वयता, खंयसान पावतली ती खबर ना, असली गोत. आनी ह्या पासत जायते पावटी लग्न जाल्या उपरांत आमकां लग्न म्हणणें मागचें पडटा. लग्न म्हणणें जाता कित्याक? घोव आनी बायल जो आसा तांकां एकामेकाक पडना. बायल म्हणटा म्हज्यान आनीक सोंसूंक जायना, म्हज्यान आनीक एडजस्ट करूंक जायना, म्हाका सत्या जाय. घोव आनी घोवाची फामील सत्या दिना, फ्रिडम दिना, म्हाका चिड्डून दामून दवरूंक सोदता. घोवाचे आनी घोवाचे फामिलीचें आनीक दुसरेंच आसता, तें आयकना, तें आमचें नांव पिड्ड्यार करता, तें आमकां जाय ते भाशेन जियेना. वा आनीकूय दुसरी कारणां आसतलीं. सांगल्यात तीं बेश्टी बारीक कारणां, आनीकूय जायतीं कारणां आसतलीं. जायते पावटी अविस्वाशीपण, जायते पावटी फटिंगपणां, असलीं कारणां आसतलीं. जाल्यार असलीं कारणां जेन्ना येता तेन्ना बाग्योन पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता हाचें सोल्युशन कितें? पोतीनीन खालती रावप आनी पोती मस्तक अशें म्हणल्यार जायते जाणांक राग येता. पवित्र पुस्तकान आसा बरयल्लें, पूण अशें कशें म्हणूं येता? बायलेनूच कित्याक खालती रावपाक जाय, घोवान कित्याक खालती रावप ना? भाव भयणीनो, जरी तर कुशीन कुशीन काडून आमी समजोवपाक प्रयत्न केलो जाल्यार आमी आनीकूय कन्फ्यूज जातले, आनीकूय गोंडळाक सांपडटले. जेन्ना बाग्योन पावलू पोतिनीक ओ अस्तरेक म्हणटा खालती जाव, तुमी पोतीक खालती रावूंक जाय, तेन्ना ताचो अर्थ हो न्हय की घोवान भोस जावचो आनी आपणाक जाय तें सांगचें.
ओ ताका आपल्या पांया पोंदाक चिड्डून दवरचें, ही खालतिकाय न्हय, ही स्लेवरी. जाल्यार असली स्लेवरी हो हें गुलामपण करूंक बागेवन पावल घोराब्यांक आपयना. जरी तर एक घोव आपली बायल आपणाक खालती रावपाक जाय म्हूण जरी तर मागता, जाल्यार दुसरो भाग चड गरजेचो. तुजे पत्नीचो मोग कर, तुजे पत्नी पासत जीव दिवपाक तूं तयार आसा, हो प्रश्न पयलो येवपाक जाय. कित्याक जेन्ना एक घोव आपले पत्नी पासत जीव दिवपाक तयार आसा, आपल्या भुरग्यां पासत जीव दिवपाक तयार आसा. जीव दिवपाक म्हणल्यार वचोन खंयच्या पुलार सावन उडी मारप न्हय. जीव दिवप म्हणल्यार जायते फावटी घोव कसो, म्हाका पदवी जाय, हांव बॉस ह्या घराचो, वो म्हाका जाय ते भशेन सगल्यांनी करपाक जाय. इगो आहा, इगो. जाल्यार हो इगो जो आसा ताका मारून उडोवपाचो. आपल्या पत्नी पासत जीव दिवप म्हणल्यार हो इगो आहा तेजो जीव दिवप. अशें जरी तर करीत जाल्यार जी खालतिकाय आसा ती घडये येवपाकूच जाय, ऑटोमॅटीक येतली. पूण जरी तर येना जाल्यार कोण चुकला ताणें मानून घेवपाक जाय चुकी, आनी चूक मानून घेवन बाराबर मुखार वचपाक जाय. म्हणटच एके वाटेन खालतिकाय जाल्यार दुसरे वाटेन मोग आनी सॅक्रिफीस. हें जेन्ना जाता तेन्ना घोराबे आमचे सारके उरतले. पूण हें जेन्ना जायना, घडये बायल तशें करूंक तयार ना, वो घोव तशें करूंक तयार ना, वो भुरगीं आयज आयकूंक तयार ना, जाल्यार फामिलीन दुस्पोट. तर ही फामील आमी देवाच्या हातान घालता, जेजू सारकी करता. देखूनच बागेवन पावलू एक लग्न जें आसा, एक घोराबो आसा, ताका क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक सर करता. जे भाशेन पवित्र सभा क्रिस्ताक आपल्या मस्तकाक खालती रावता, आनी जे भाशेन क्रिस्त आपले पत्नी पासत पवित्र सभे पासत जीव दिता, आपलेंच मांस रगत दिता. हे मिसाचे भेटेन जशें जाता तशें एकामेकाक ही देणी घोव बायलेन आनी घोराब्याच्या वांगड्यांनी फावो करूंक आमकां हो आयच्या दुसऱ्या वाचपान उलो मारता. तिसरो चॉयस भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू देवाचो पूत, आनी देवाचो पूत कसो, ताणें देवीक मोन आपलें दाखयलें. देवीक वस्तू ह्या शिसांक शिकयल्यो, दिल्यो. जायते जाण ताचे फाटल्यान वेताले, पूण अशें करता आसतना जे कोण ताचे फाटल्यान वेताले तांचो एक एकल्याचो एक एक भाशेचो हेतू आसलो. थोडे रावताले हो जो येयल्लो आसा, जेजू जो येयल्लो आसा, तो आमकां रोमाच्या सरकाराच्या हातांतलो सोडयतलो, आमकां गुलामपणांतली भायर काडटलो. तो एक रेव्होल्युशनरी, आनी हें रेव्होल्युशन करून तो आमकां ह्या वायटांतली भायर काडटलो आनी आमचो सरकार जातलो. भाव भयणीनो, ह्या पासत थोडे जाण सोडून गेले. कित्याक तो जें कितें उलयता तें हाका सरूच जायना. संवसारी राज बांदपाचें, वो संवसारी राज स्थापपाचें, एक पॉलिटिकल राज घडून हाडपाचें तो खबरूच करिना. दुसऱ्यो सगल्यो खबरो सांगता, आनी तातूंत भितर असल्योय अवघड वस्तू सांगता. हांव तुमकां म्हजेंच मांस खावंक दितलो, हांव तुमकां मांस खावंक दितलो, तें हांव तुमकां जेवण दितलो तें म्हजेंच मांस, हांव तुमकां पिवंक दितलो तें म्हजेंच रगत. समजणी ताची घेनासतना जायते जाण हे भाशेन कुशीन चल्ले. सांगल्या उपरांतूय, ताचो अर्थ दिल्या उपरांतूय आनीकूय थोडे जाण कुशीन चल्ले. आनी असल्या वेळार जेजूचो प्रश्न, तुमी तेंच रावतात एक पॉलिटिकल राज घडून हाडटलो म्हणून हांव, तुमी वचूंक सोदतात कित्याक हें अवघड लागता तुमकां स्वत मानपाक आनी मानून घेवपाक. हें आव्हान जें आसा, ही चॅलेंज जी आसा ती तुमच्यान मानून घेवंक जायना. भाव भयणीनो, आयच्या संदर्भान बो करून जेन्ना आतां आमचें गोंय एलिसांवांचो उजो पेटपाक लागलेलो आसा, जायते तरेचे मनीस जायत्यो वस्तू सांगतले. थोडे जाण रेशनां वांटपाक लागतले, थोडे जाण हें फ्री दिता तें फ्री दिता, पेट्रोलाचो प्रायस दिवं वयता. हें गेल्ल्या इलेक्शनाचें जरी तर आमी उगडास केलो जाल्यार आमकां बरे भाशेन समजतलें कितें कितें सांगलेलें आमकां. आनी ताचेर धरून आमी सरकार विचून काडलेलो तो घडये मागीर इलेजिटिमेट जालो. आनी आयज आमकां जो सरकार आसा तो घडये आमी विचून काडलेलो सरकार न्हू, पूण आमचेर एक दबाव घालून फोर्स करून घातलेलो. जरूय कोर्टान केसी चालू आसा, डिस्क्वॉलिफिकेशन आनी हेर दुसऱ्यो, त्यो कांयच चलना. असल्या संदर्भान आयज जरी तर आमी पळयता, आमकां कसलो फुडारी जाय,
आनी फुडारी जेन्ना सोत उलयता तेन्ना ताचे बराबर वचपाक कितलीं जाणां आमी तयार आसा फुडारी जेन्ना आमकां लिगल कितें सांगता तेन्ना तें मानून घेवपाक आमी कितलीं जाणां तयार आसा कितल्या जाणांक आयज आमकां आमचें इलिगल आसा तें सांबाळपाक जाय देखून बरे मनीस आसात ते हे पॉलिटिक्सान नाकाच तें पॉलिटिक्स म्हणटा तें डटी गेम तें डटीच आसूं दी तें निवळ करपाक बरे मनीस पॉलिटिक्सान सबनात असलें कितले जाण आमी उलयना जाल्यार भाव भयणीनो आमचो देव विचून काडटा आसतना आमचो घोराबो विचून काडटा आसतना आनी आमचो फुडारी विचून काडटा आसतना हे वेंचणुकेन जरी तर आमचे बराबर देवाची जाणवाय ना जाल्यार आमी सांडटले आमी रडटले ह्या सुमानाच्या दिसांनी आमी तें वाचप आयकल्लें जंय हीं झाडां आपणाक एक फुडारी विचून काडूंक गेल्लीं सगळीं बरीं बरीं झाडां आसा तीं कुशीन रावलीं एकल्यान कारण दिलें आनी मुखार सरूंक ना निमणो राजा जालो झिलकूट आनी ह्या झिलकुटांतल्यान उजो भायर सरलो ह्या झिलकुटांतल्यान सगळें वायट भायर सरल्यान मागीर हीं दुसरीं झाडां आहा तीं रडटात असली गोत आमची जाल्या गाय आमी झिलकुटां विचून काडलेले आसात तातूंतल्यान आयज उजो भायर सरता तातूंतल्यान आयज धमक्यो भायर सरतात तातूंतल्यान आयज जायते तरेचें वायट भायर सरता आनी आयज आमी रडटा तातूंतल्यान बऱ्यो पॉलिसीज येना जें कितें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा तसल्योच पॉलिसी येतात फटोवन कामां चालू आसात आयज पासून आतां मोलें हांगासर जायतें उलयल्या उपरांत जायत्यो प्रोटेस्ट केल्या उपरांत ज्यो वस्तू फाटीं घेतलेल्यो भोव करून झाडां कातरपाचीं थोडो तेंप ओगी रावले आतां ओगी कोणाक कळो नासतना परतून कामां चालू जातात डबल ट्रॅकींग बंद केल्लें जेन्ना CEC आयिल्ले आनी ताणें आपलें रिकमेंडेशन दिल्लें तें बंद पडपाक जाय आसलें सुप्रीम कोर्टान आपणाचो निर्णय दिवं पासून मातशें वगत बंद दवरलें लोक थंड जाला जे एक्टिविस्ट आसात ते थंड जाल्यात लडूस परतून कामां चालू म्हणटच फटोवप नागोवप जायतें आयज चल्लेलें आसा आमच्या फुडाऱ्यांचें तर असल्या वेळार कोणाशी म्हण आमी वेतले हो प्रश्न कोणाक म्हण आमी विचून काडटले लोक विचारपाक लागलो आतां ह्या इलेक्शनाक येवपाचीं जीं आसात कोणाक विचून काडपाचो कोणाचेर मत मारपाचें भाव भयणीनो बेश्टेंच कोणेंय सांगलें म्हूण आयकून मारी नाकात कोण आनी कोण सांगता देखून न्हय पूण जाणा जावपाक आमकां आजून पासून सोयेग आसा जे आमचे मुखार उमेदवार येतले कॅन्डिडेट्स येतले तांचें बरें स्कॅनिंग करपाक जाय तांचो बॅकग्रावंड चोवपाक जाय तांचे लागीं गिरेस्तकाय जी आसा ती चोवपाक जाय ते कित्याक मुखार चल्ल्यात फुडारी जावपाक तें विचारपाक जाय आनी जाल्या उपरांत आमकां घात करचे नात हें जाणां जावपाक जाय जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें हांवें तुमकां 12 जाणांक विचून काडल्यात की ना तरी पूण तुमचे मदलो एकलो देंवचार जेजू जाणा आसलो आनी तरी पूण ताणें एकल्या देंवचाराक विचून काडलो आनी ताणें ताचो घात घेतलो जाल्यार आमी मुद्दम आयज देंवचार आहा तांकां विचून काडटले काय जाणा जावन हे वायट हे देंवचार वो हे घातकी हे जाणा जावनूय तांकांच विचून काडटले काय आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक जाय आमचो फुडार जो आसा भुरग्यांचो तो सांबाळूंक जाय आमची गिरेस्तकाय जी आसा दायज आसा सैमीक दायज आनी हेर आमचें संस्कृतीक दायज तें सांबाळपाक जाय हें सांबाळपाच्या मनान आमी मत मारतल्या विचून काडटल्या काय आमी दुडवां बराबर पदवे बराबर वो आमचें जें कितें इलिगल आसा तें सांबाळपाचें आशेन असलें करतले काय हाचेर भाव भयणीनो आमी जण एकल्यान नियाळ करपाचो गरज आसा हाचेर आमी निर्णय घेवपाचो गरज आसा आनी हो निर्णय आमचो देवा बराबर जावपाक एकदम गरज आसा तर हेच करूंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं आमी जेजूक आमच्या काळजान घेवंक जो खरो जिवो दिव ह्या आल्ताराचेर येता उंडो सोरो घेवन आपलें मांस रगत आमकां दिता ताका घेवन ताचे सारकीं जावुया